मनाची स्वीकार करण्याची विनवणी करता Aldrin Di Costa, Alistair Fernandes, Dolphy Shanti Montero Patimavado, Valerian Fernandes Merrill, Jerome Krasta Nityadhar Pezar, Anita Anil Krasta Nityadhar Pezar, Eugene W. D. Souza Bajpe, Dulcin Mascarenhas Derebel, Lenny Fernandes Bajpe, Francis Jelly Fernandes Bajpe, Priscilla Di Souza Anikutam Muranagara, Rakesh Rina Di Souza Vijay, Maxim Dicona Bajpe, Frankie Sequer Anikutam Bajpe, Gilbert Narun Anikutam Bajpe, Lina Di Souza Anikutam Katil, John Isabella Anikutam Bajpe, Lolita Mradullah Saldana Bajpe, Lauren Pauline Saldana Bajpe, Jude Lloyd Di Souza Gatil, Jason Di Souza Gatil, Santosh Molly Furtado Bajpe, Swedel and Sheldon Matthias Patimavado, Maria and Charlotte Meneges Bajpe, Michael and Mary Saldana Tarikamla, Marceline Di Souza Santeresvado, Prankit Mavis and Gion Mascarenhas Nidori, Austin and Jesse Di Souza Bajpe, Mervyn and Aislinn Di Souza Bajpe, Milton Di Souza Bajpe, Violet Pinto and Gutam Santeresvado, Nishal Vas Bajpe, Pelsi Saldana Santeresvado, Tony Rego Santeresvado, Henry Lopani Gutam Bajpe, Radisha and Bernard Rodriguez BJ, Vincent Di Souza Sanzevado, Joseph P.K. Sanzevado, Joy Sequera Sanzevado, Avinash Sequera Sanzevado, Walter Sujata Di Souza Ruzayevado, Joseph Mascarenhas Ruzayevado, Rosie Rodriguez Bajpe, Pascal Rodriguez Bajpe, Lydia Seravo Patimavado, Arun Pinto and Kutam Santeresvado, Anita Pinto and Kutam Mumbai, Jero Matthias and Kutam Patimavado, Juliana Di Souza Curtil, Paulita Fernandes and Kutam Bajpe, Winston and Chelsea Bajpe, Alan Pinto Bermude, Nishant Meneges Kamajal, Baptist Saldana Nidori, Henry Pinto Bajpe, Dion Meneges, Mira Road Mumbai, Sham and Sion Fernandes Bajpe, Jancy Maria Fernandes Tarikambla, Lancy Di Souza and Kutam Bajpe, Maxim Di Souza and Kutam Bajpe, Lucy Pinto and Kutam Bajpe, Santosh Pinto Bajpe, Joel Pinto Santeresvado, Josna Pinto Santeresvado, Dolphy Krasta Patimavado, Lima and Josie Di Souza Bermude, Delpin Rodriguez Bajpe, Lily Vincent Ferravo, Maracada Bondel, Vigil Pinto Tarikambla, Gracie Maltese and Kutam Pulshekar, Patrick Albuquerque Perar, Floyd Melroy Albuquerque and Kutam Perar, Jenisa Albuquerque and Kutam Perar, Melroy Raj Di Souza Bajpe, Naveen and Rima Pinto Modantar, Charles Di Guna and Kutam Bajpe, Juliana Pinto and Kutam Vijay, Raymond and Sylvia Di Souza Bajpe, Francis Miskis Bajpe, Felix Pinto and Kutam Anthony Gatte, Diana and Delvin Anthony Gatte, Flavia Matthias Karmbar, Diana Di Souza Brahmavar, Barin, Violet Saldana Bajpe, Sheldon and Vigila Pinto Bajpe, Stanley Di Souza Ferrar, Agnel Di Souza Bajpe, Jivan Di Guna Bajpe, Sherwin Di Souza Bajpe, Sherlyn Di Souza Bajpe, Adrian Saldana Bajpe, Joel Rego Bajpe, Jennifer Roach Bajpe, Sanisha Pinto Bajpe, Stella Vegas Bajpe, Ronald Pinto and Guta Muranagara, Lavita Prima Di Souza Muranagara, Lily Pais Bajpe, Josephine Lobo Bajpe, Gladys Di Souza Tarikambla, Melvin Mendoza and Kutam Permude, Eugene Pinto Tarikambla, Sherwin Dikuna Bombay, Ivan Sarita Dikuna Bombay, Richard Miranda Bajpe, Debroche and Nigel Calcutta, Priscilla Miranda and Kutam Bajpe, Bryce Rodriguez Bajpe, Milicia Di Souza Bajpe, Noel Di Souza Bajpe,
रिशॉन आणि रिशान डिसोजा बजपे वेलिन सिक्वेरा बजपे आशीष रॉय विक्की मस्करेंजस बजपे पेल्सी डिसोजा बजपे रिचर्ड पेरावो पतिमावाडो तेरेजा सिक्वेरा पेरमुदे जोसेफ मार्गरेट तावरो बजपे लिगोरी पिंटो बजपे शेरल रशीद डी सिल्वा अंतोनीगट्टे प्लावी आणि राकेश डी सिल्वा अंतोनीगट्टे रिचर्ड डिसोजा बजपे डेनी सिक्वेरा बजपे मुद्दम दिल्ल्यांची कोणी नावां हांवें वाचूना तर दयाकन बगसून वाती घालूंक मुखार येवचें. सांत आंतोनीच्या भक्ती कासोवे आज आंतोनीकट्टे पात्रोणाचे फेस्त आचरण करूंक आमी संतोष पावता. सांत आंतोनी मारिफात मेळिल्ल्या बेसांवा पासून आमी देवाक अर्गां पटयता. सांगाताच आमच्या पात्रोणाक मान पटयता. पाद्वाचो सांत आंतोन भक्तिकांक भोव मोगाचो आनी तांच्या वेगवेगळ्या गरजांक सदांच पावलेलो सांत. 1195 पोर्चुगालान फर्डिनांड बुयलोन म्हणल्या नांवान तो जल्मालो तरी फ्रांसिस्कान फ्रात जाताना ताणें आंतोन म्हणलें नांव घेतलें. देवाचें उतार गुंडायन अध्यायान केल्लो एक भोव हुशार उलोवपी आनी प्रवचनकार. तरी भोव सदेपणान सगळीं ल्हान ल्हान कामां सयत संपूर्ण समर्पणान केल्लें महानपण ताचें. विशेष मागण्याचें बळ आशिल्ल्या ताचे द्वारी गरजेवंतांक आदार जावच्याक साबार अजापां घडिल्लीं चरित्रां आसात. फकत 30 आनी 6 वर्साच्या प्रायेर 1231
जून 13 तो मरण पावलो. त्याच दीस ताचो सर्गी जल्माल्लो दीस म्हणल्यार आध्यात्मिक चारित्रीक कारणाक लागून हर एक वर्सा जून 13 ताची महापरब आचरण करतात. संवसारभर साबार कुटुंबां आपल्या कुटुंबा जिणेचेर ताची मजत आनी प्रेरण मागतात आनी जोडतात. मंगळूर दियेसेजेन हे वरास कुटुंबाक समर्पिल्ल्या पाठतळार हे परबेचो संदेश आसा. सांत आंतोन मनशापणाच्या कुटुंबाक प्रेरक. आयचे हे महापरबेचे प्रधान येजाक मंगळूर दियेसेजेचे निवृत्त गोळीबाब अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाउल्सोस हांकां प्रत्येक मोगाचो आनी मनाचो योगकार पटयता. पेजार वाराड्याचे विगारवाद भोवमानाधिक बाप मार्सेल सल्डाना आनी वाराड्याचे तशेंच सैर्या येजाकांक मोगाचो आनी मनाचो येवकार. आतां प्रवेश गिता सवे संभ्रामीक पवित्र बलिदानांत वांटेली जावया. Suntosan, संभ्रमान आयल्या बापा तुझ्या templa एका मोनान कर्त्या काळजान भेटून तुका हळगाव बलिदान. वर संतोषान वर संभ्रमान आयल्या बापा तुझ्या templa संतोषान वर संभ्रमान आयल्या बापा तुझ्या templa एका मोनान कर्त्या काळजान भेटून तुका हळगाव बलिदान. पयसर गितां तूं आमकां देताय मागलेले सगळे संतोषान वर संभ्रमान आयल्या बापा तुझ्या templa एका मोनान कर्त्या काळजान भेटून तुका हळगाव बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त देव म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो भयणीनो आनी सांत आंतोनीच्या भक्तीकनो, आज सांत आंतोनीचे फेस्त सगळ्या पवित्र सभेंत आचरण जावन आसा. हांगासर हे फेस्त सांत आंतोनीक मान करून व्हडा दाबाजान आमी आचरण करूंक सांगता म्हणल्या उद्देश इतलोच. ही पिळगज ही इगर्ज सांत आंतोनीच्या मानाक ती आसा आनी तेच्या जाल्ल्यान ताका प्रत्येक मान करूंक हांगासर आमी सांगता जमल्या. सांत आंतोन अजापाचो सांत आनी ताणें आमकां केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर
आमच्या मागण्यांक ताणें कान दिल्ल्या खातीर आमकां ताणें उपकार केल्ल्या खातीर मान करूंक वर्गां दिवंक आनी तशेंच आनी मुखारी आमच्यो गरजो सांगून ताचे तावन प्रेरण जोडूंक ताचे तावन उपकार मागोवंक जोडूंक आमी हांगासर आसा तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या सर्व गरजां बसत सांत आंतोनी मुखांतर देवाक आमी त्यो गरजो भेटोवया आनी मिसाचें बलिदान आमी सांगता भेटोवच्या खातीर ताचो फळ आमकां भरपूर लाभच्या खातीर आमी पातकांची दूख धरन देवाची काकूळ तांणी बोगसाणें मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वोदयाळ देवाक आनी तुका भयणो म्हजो गुन्यांव सादू सांगता मना शितोल तलाश सारू वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध ह्या पासून मागीर सदां संवपार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सर्वेस्परा सासणाच्या देवा
तुवें पादवाच्या बगेवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकों आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसले सांगतीन करून दितलो. आनी सर्वेस्पोरा देवान धरणीचे मातयेतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एका प्राणयांक दिलें तेंचें नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसले सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्पोर देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्पोर देवान मनशा तावन काडलेले बरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें शेकी हें म्हज्या हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी कित्याक नारात हांव तिका काडला. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पोराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सडवणेची अर्गांकास भेटयतलो. सर्वेस्पोराचें नांव वाखणतलो. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें आमी फारीक करूं. मुज्यो सर आंगोन्यो हांव पाळटलो. सबे हुजीत परजे समोर उसारतलो. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण बोसवादी. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें आमी फारीक करूं.
सा पावलोन कोलसेकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. पत्नीनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजाया. सोम्यातय तुमकां तें सहजल्लें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात. भुरग्यानो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेनाकात आनी चिडयनाकात. ती बिजूड जावंक कारण जायनाकात. गुलामानो, तुमच्या संवसारी धन्यांक सर्व संगतींनी काळजाया. तांणी तुमकां पळोवन शाबासकी दिजय म्हणल्या इराद्यान न्हय. बागार खऱ्या मनान आनी सोम्याची तुमकां भंय भक्ती आसा देखून तुमी तांकां काळजाया. तुमी करता तें हर एक काम मनशा पासत न्हय, बागार देवा पासत करतात. देखून संतोश भरीत काळजान तें करा. सोम्याचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफल कसो तुमी जोडटल्यात इतलें स्पश्ट जाणा जाया. क्रिस्तस तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवक. पूण वायट आदारता ताका फावो ती शिक्षा मेळटलीच. हातूंत कसलोच पक्षपात आसचो ना. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पॉट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोव्या. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाच्या दारुणाये पासून तांकां तो दूर जालो. कित्याक तो जिवन तुटल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्नांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मन दिना ताचेर कॅस्तीचें फर्माण पडटलें. सत्मनलेल्या कसल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हज्या नांवीन ते देवजार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचें उतर हें.
जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांत आंतोनीचें फेस्त करूंक आमी हांगासर आयल्या सांत आंतोन अजापांचो सांत म्हणून नांव हाडला तो जिवंत आसतनाच ताणें जायतीं अजापां केल्लीं आसात आनी मरण पावल्या उपरांत ती अजापां चडीत मापान ताच्या मजतीन ती जाल्लीं आसात देखून सगळ्या पवित्र सभेंत तो अजापांचो सांत म्हणून ताका आपयतात सगळ्या पवित्र सभेंत सांत आंतोनीचें भक्तीपण आदारचें आमी पळयता पियूस 12वो पाप साहेब तो सगळ्या पवित्र सभेचो सांत म्हणून एक बिरूद दिवन ताका ताणें मान केल्लो आसा कित्याक तो ताचे भक्त सगळ्या पवित्र सभेंत प्रत्येक तरान ताणें केल्ल्या अजापां खातीर पाप साहेबान ताका तें बिरूद दिल्लें आनी मान केल्लो ल्हान आसतना हांवें एक कंतीक सांत आंतोनीची आयकल्ली म्हणली आसा सांत आंतोनी 13 अत्सर्यांच्या सांता 14वें अत्सर्यें कर म्हज्या पापयाच्या घरा तुमी आयकलां कोणा हें गीत सांत आंतोनीक मान करन म्हणलें तें गीत तो अजापांचो आनी जायती अजापां केल्लीं 13 अत्सर्यां केल्लीं जाल्यार 14वें अत्सर्यें म्हज्या घरांत हें कर म्हणून तें गीत गावचें जावन आसलें मोगेच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या सांताक आमी मान करता हो सांत कोण खंय जावन आयिल्लो कितें ताणें केलें म्हणलें थोड्यो संगती म्हणी आमकां आमी जाणा जाय हांव चिंता तुमी ताची वळख तुमकां बरी आसा देखून सर्तीक हांव कांय सांगूंक वचना पूण थोड्यो संगती उडासा कडच्यो तितल्योच सांत आंतोन तो पाद्वाचो सांत आंतोन म्हणून नांव हाडला पाद्वा इटलीचें एक ल्हानशें शहर आनी देखून इटलीचो लोक हो आमचो सांत म्हणून ताका मान करता हो आमचोच सांत पूण थंयचो न्ही तो पोर्तुगालाचो पोर्तुगालांत लिस्बन म्हणल्यार त्या शहरांत तो जल्मल्लो फर्डिनांड ताचें नांव आनी तो बऱ्या ग्रेस्त कुटुंबांतलो पूण ताची आवय बापूय मस्त भक्तीपणाची देवाच्या भिरांतीन जिवोवची मागण्याची मनशां ग्रेस्त जाल्यारय तांचे थंय ती भक्त भावार्थ विशेश तरान दिसून येतालो ह्या तांच्या भुरग्याक फर्डिनांडाक ल्हानतावनूच व्हडा भक्तीपणान देवाच्या मोगांत मागण्याच्या स्पिरितान ताणें ताका वागयलो ताची आवय प्रत्येक तरान ताच्या भुरग्याक मस्त रितीने हें भक्तीपण ताचें थंय अशें प्रयत्न करताली शिकयताली हो भुरगो वाडोवन येता आसतना 16 वर्सांच्या प्रायर तो सांत आगुस्तिनाच्या त्या वर्दींत मेळांत रिगलो एक याजक जावंक आनी थंय तो जिवन आसतना थंय त्या घरा फ्रांसिस्कन मिशनरीज ते आफ्रिकाक मिसांव परगट करूंक वांजेल परगट करूंक मिशनरी जावन वेचे तांच्या घरा 2 दीस रावन उपरांत तावन ताणें आफ्रिकाक मोरोक्को म्हणल्या त्या गांवाक वेचे आसलें आनी अशें ते मिशनरीज थंय सावन आफ्रिकाक गेले तांकां पळोवंक हो फर्डिनांड ह्या घरांत आसताका ताका दिल्ली थोड्याच दिसांनी हे आफ्रिका गेल्ले मिशनरी तांकां जुशी मारले मार्तीर मारले वांजेल परगट करच्या त्या खातीर आनी तांचें मोर्न फाटीं हाडलें पुर्तुगालाक हाडटना परतून त्या घरा तांचें मोर्न हाडलें आनी हें पळोवन फर्डिनांड इतलो उर्बेन भरलो कित्याक म्हळ्यार हो मिशनरी जेजू खातीर भावडटा खातीर जीव दिल्ले देखून म्हाका एक मिशनरी जायचे म्हाकाय मार्तीर मोराचे म्हणली ती उर्बा ती आशा ह्या फर्डिनांड
ह्या जगा थंय उपजली हे सोडून बरी उर्बेन दवरलो आनी तो म्हणलो हांव देखून फ्रांसिस्कन मेळांत रिगलो जाल्यार म्हाका आफ्रिका मिशनरी जावन वचयत म्हणून परवानगी ताणें विचारली ताच्या सुपिरियराची आनी त्या वडिलान ताका परवानगी दिली आनी तो फ्रांसिस्कन मेळाक सरवलो आनी फ्रांसिस्कन मेळांत ताका आंतोन म्हणलें नांव दिलें फर्डिनांड तो आसलो आंतोन तो जालो आनी हो आंतोन मिशनरी जावन आफ्रिकाक गेलो पूण देवाची मांडावळ दुसरीच तो थंय पावल्लो सीक पडलो भलायकी पाड जाली ताका मिशनरी काम करूंक जालें ना तो पाटी हेजे पडलें तारवार बसोन तो पाटी आयलो येताना तारू वादळाक साम पडलें पोर्तुगालाक हेच्या बदलाक ते इटलीक गेले आनी तो इटलींत येवन पावलो इटलींत देवलो थंय एका फ्रांसिस्कन गारा तो वचून रावलो आनी थंयसर फ्रांसिस्कन गारांत ताका कोणी लेखी नातले आनी त्या दाडा कोणाक पळय कोण फ्राद जाय तांकां ते विंचून व्हरताले आनी तशेंच करतना हाका कोणी आपोवन व्हेलो ना हाका ते इंच सोडलो म्हळ्यार पळोवंक आनी कितें कोणाकी उपकारचो तसलो न्हय म्हणल्यार बरी तांकां बोगलें जायचें आनी त्या दळवो एका तांच्या वडिला कडेन परत म्हाका तूं आपोवन व्हर तुज्या घरा हांव येता कुजनाचें काम करूंक हांव तयार अशें पराती लागलो आनी आंतोनीक ताणें ताच्या सांगत आपोवन व्हेलो फोर्ली म्हणल्या त्या घरा तो रावलो कुजनाचें काम ताका दिलें पूण देवाची मांडावळ ताच्या जिणयेंत दुसरीत जाली थंयसर एक वॉर्ड आसली वॉर्डीच्या वेळा मिसाक शर्मा संगोकूय एकल्याक निर्मिल्लें एपॉयंट केल्लो तो आयल ना कित्या कारणा खातीर आनी शर्मा संगोकू कोण तयार आसा म्हूण ते आयिल्ल्या ह्या जगा कडेन विचारलें कोणूच तयार नातले आनी कडेक म्हणालें कुजनांत काम करचो आंतोन आसा फ्राद ताचे कडेन विचारया तो म्हणी शर्मा सांगता की पळोवया म्हूण ताचे कडेन विचारलें आनी तो कबूल जालो वड्डीच्या मिसाक गणगणीत शर्माव आंतोनीन दिलो सगळ्यांक अजाप जालें हो शर्माव इतल्या बऱ्या तरान ताणें सांगलो तो पळोवन आयकोन ही खबर सान फ्रांसीस आसिसाक पावली मेळाचो घडणार तो ताका आपोवंक धाडलो आनी सान फ्रांसीस आसीस ताचे कडेन उलयलो आनी म्हळें तुजें कालतेपण म्हाका मेसवाना पूण तुवें चडतीक शिकाप जोडीचें देखून तुका चडतीक शिकोवंक वांजेलाचें शिकाप शिकोवंक हांव धाडटा पूण कालतेपण आनी तुजें भक्तीपण तुवें बिलकूल तें सोडिनाये अशें फ्रांसीस आसिसान आंतोनीक चडीत शिकपाक धाडलो आनी ताचे उपरांत पाटी येयलोच बरी खबर परगट करूंक जेजूक परगट करूंक सगळ्या युरोपांत ताका मिसांव जावन दिलें पाद्वांत ताणें मिसांव सुरू केलें आनी ताणें सुरू केलें तें मिसांव युरोपांत आनी प्रत्येक तरान फ्रांसांत आनी मिसांव कशें जालें त्या वेळार हेरज युरोपांत चड आनी चड चडोवन येताली हेरज कितें पवित्र सक्रामेंतांत जेजू ना तो मिसाच्या वेळार आमी ताका सेवतांव तितल्या राखेर उपरांत सक्रामेंत दवरचो ताबेर्नाकलान दवरचें तें सगळें बेस्त्या म्हण ही हेरेज थंयसर चडून येताली आनी तांकां सांत आंतोन पाटी हाडूंक जायते वावुरलो हेपटी कितें जालें म्हळ्यार हे हेरेतीक लोकांक ह्या कथोलीक धर्माक वचोंक ते बेस्तायताले आनी आडायताले आनी आंतोनीन कितल्यान तांकां शिकयल्यार तें तांकां कांयच आयकन येतले बरी ते करताले हेपटी सक्रामेंत काण येवन आंतोन वता आसतना मुखल्यान एक गाडाव आयलें सक्रामेंत व्हरण्याच्या आंतोनी मुखार गाडवान दिंबी घाली
आनी नमस्कार केलो. हे बोंतोणी आशिल्ले पळोवन अजाप जाले. ह्या गाडवान वळखलो सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणून तांकां सुचतलें आनी जायतो लोक पाटी आमच्या कॅथोलीक समर्थीक पाटी आयलो. हेरेतीक जावन आशिल्ले ते परत क्रिस्तांव कॅथोलीक जाले. अशें जायतीं अजापां ताणें केल्लीं आसात. हांव तीं अजापां सांगूंक वचना. ताच्या जिणेंत जाल्लीं जायतीं अजापां त्या मुखांतर ताणें हजाराच्या हजार लोकांक पाटी हाडिल्लें. तो वांजेल परगट करूंक खळमेत नासतना वावुरलेलो. ताची जिणी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो फकत 30 आनी 6 वर्सांची. 30 आनी 6 वर्सां मात तो जियेलो. आनी मोठ्ठी जिणी ताची, कित्याक तो दीस रात म्हणल्या बरी ताच्या मिसावांत वावुरलेलो. तो सोलो कळमेत नासतना वावुरलेलो. ताची भलायकी इल्लीच पाड जावन आयली. पूण तो ताच्या मिसांव कित्याच रितीन ताणें तातूंत शेळेपण दाखोवंक ना. उर्बेन ताणें मिसांव ते जारी केलें. आनी तो म्हणलो म्हाका म्हजें मरण पाद्वांत थंयच व्हरून म्हाका मातयेक पाहिजे म्हणून ताणें पयलें सांगिल्लें. आनी ताका थंयसर हाडून मातयेक पयलो. थंयसर ताचो फोंड आसा आनी लोक जायतो लोक पाद्वा ताच्या फोंडा कडेन येता. फोंडाचेर असो हात दवरून लोक मागचो आमी पळयता, भक्तीपणान मागच्यो आनी ताचे तावन उपकार जोडून ते वेतात. सांत आंतोनीची मोठवी जिणी आमी आयकली. कितें आमकां आमचे तावन तो अपेक्षिता, आमकां तो कितें प्रेरण दिता. हें वर्स कुटुंबाक समर्पिल्लें वर्स आनी कुटुंबाक तो एक प्रेरण, मनशापणाच्या कुटुंबाक सांत आंतोनीक प्रेरण म्हणलो तो विशय आमी गमनांत आज दवरूंक आसा. त्या विशयान नियाळूंक आसा. पयलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पयलें लिसांव तुमकां वडिलांक, आवय बापूय तुमी हांगासर आसात, तुमच्या भुरग्यांक तुमी कशें भावार्थ शिकय जाय म्हणून सांत आंतोनीच्या आवय बापाय तावन तुमी शिकाचे. आजकाल आवय बापूय भुरग्यांक लौकीक शिकपाक कितलेंय शिकोवंक कितेंय तांकां खर्च करूंक फाटीं सरानात. पूण ताच्या सांगाता आत्मीक शिकप, शेगुणाची जिणी, भक्तीपण, मागण्याचो मोग, देवाचो मोग तुमी शिकोवंक मिनत काडटात वा ना तें सवाल आज आयच्या दिसा तुमी विचारीचे. देवाक तुमी लेख दिवंक आसा. तुमच्या लग्नाच्या दिसा तुमी दिल्ली ती भास, तिसऱ्या सवालाक जाप तुमी दिल्ली, तुमकां उडास आसचो ना. देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बळां तुमी घेवनो, तांकां भावार्थान ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात गी म्हणलें तें तिसरें सवाल. वय आमी तयार आसा म्हणून व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान जाप दिल्ली, तुमी जाप दिल्या. तयार आसा आनी ते तयार आसा जाल्यार तें तुमी करूंक आसा. तुमचो तो कायदो, तुमचें तें आपणें, तुमची ती जबाबदारी आज तें तुमी शिकाचे. तुमचे भुरगीं तुमकां जाय अखेर मुसर तुमच्या सांगाता ती तुमच्या मोगांत आसाचे, तांकां तुमी ल्हान तावनूच त्या प्रमाणे तुमी वागयचे. पयलें लिसांव आमचें कुटुंब आमकां बरें मोगाचें जायचें, आमच्या कुटुंबांत एकवट जायचें. सांत आंतोनीच्या कुटुंबा बरी आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. आनी दुसरें ताणें वांजेल परगट करूं, क्रिस्ताक परगट करूंक करेली वावट, पवित्र पुस्तकाची जाणवाय, पवित्र पुस्तकाचें शिकप ताणें तुमी सांत आंतोनीची इमाज पळयल्या जाल्यार बरी करना. सांत आंतोनीच्या हातांत बायबल पवित्र पुस्तक आसा आनी त्या पवित्र पुस्तकाचेर जेजू बाळोक बसला. अर्थ सांत आंतोनीक पवित्र पुस्तक कितलें मोगाचें
तें पवित्र पुस्तक आपणा विशांत म्हणलो तो गुर्तू थंयसर जेजू बाळोक त्या पवित्र पुस्तकाचेर येवन बसोन ताचो मोग आनी विश्वास सांत आंतोनी थंय तो दाखयल्लो तो आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या जिणयांत पवित्र पुस्तकाचो आमी मोग करया वांजेल आमकां मोगाचो जावं दी तो वाचून ते देवाचे उतर देव आमचे कडेन उलयता देव आमकां कितें म्हूण सांगता त्या उतरा मुखांतर म्हणलें आमी बावडटान तें स्विकार करीचे बेश्टे वांजेल वाचचो एक म्हणल्यार पावना भक्तीपणान तें मागणें तें देवाचें उतर तें पवित्र पुस्तक तो वाचची संवय आमकां आसूं दी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमी तो भक्तीपणान वाचतना देव थंयसर हजर आसा देव आमचे कडेन उलयता आमकां देव सांबाळटा देखून तें पवित्र पुस्तकाचें आमचो मोग आसा जें आनी तिसरें सांत आंतोनीक दुबळ्याचो मस्त मोग आशिल्लो ताच्या वेळार इटलींत प्रत्येकदां उत्तर इटलींत ग्रेस्त मनीस दुर्बळ्यांक पयशे रीण दिताले आनी रीण दितना मस्त वाड तांचे तावन ते खाण घेताले आनी वाड फारीक करूंक जायना त्या वेळार ताचो जागोत्तू ते खाण घेताले आनी आमकां भायर घालताले अशें थंयसर घडतालें आमी थोडे फावटी पळयता अशें घडचें पूण प्रूफ जावंक पुरो पूण थंयसर एक चालू आशिल्लें सांत आंतोनीक हेच्या गमानाक आयलें तो वचोन सरकारा कडेन ताणें कठीण उतरांनी ताणें झुजोन उलोवन एक कानूनच हाडलें कानून कोण पळय दुर्बळ्यांक रीण दिता ताची वाड कशी आनी कितें ताणें कशें तांकां चलयचें म्हणल्या विशांत अशें दुर्बळ्यांक प्रत्येक तरेन तो आसरो जावन तो तांकां पावलो आमी दुर्बळ्यांक थंय विशेश गमान दिवंक प्रयत्न करूं आमचो पाप साहेब ह्या विशयांत परतून आमकां जागयता आमी देवाची भुरगीं आमी भाव एकामेका भाव भयणी देखून आमचे थंय तो एकामेकाक कुमोग करचो माया मोगान जियोवचो एकामेकाक आमी गरजांक पावचे तसलो बाबत तसलो मनोभाव आमचे थंय आसा जें म्हणटा तो पाप साहेब जावन एका वर्सा भितर कितें घडलें म्हळ्यार थंयसर रोमांत सान पेद्रूच्या बाजिलिकाच्या त्या आंगणांत जायते भिकारी आसताले थंयसर एक दुखून पाप साहेब एका साहेबाक धाडटा तें वचोन त्या भिकाऱ्यां कडेन विचार तांकां कितें जाय जें पवित्र सभेत हांव गे म्हणून विस्प गेलो आनी त्या भिकाऱ्यां कडेन मागतेल्या कडेन ताणें विचारलें पाप साहेब विचारता तुमकां कितें तुमची अपेक्षा कितें पाप साहेबान तुमकां कितें गरजेचें म्हण ते म्हणाले आमकां जेवण गरज ना आमकां लोक जेवण दिता आमी मागोवंक गेल्ल्या वेळार आमकां मात रातीक एक विशव घेवंक एक जागो ना आमी खंय मार्गाच्या जाग्यार म्हळ्यार बरें आसा ज्यानी हिवाळ दिसांनी आमकां बारीच कस जाता रातीक एक विशव घेवंक आमकां एक हॉल बांदून दिल्यार उपकार जाता म्हणून पाप साहेबान ठक्षण तांकां एक हॉल बांदून दिलें वातिकनांतच आनी आतां थंय भिकारी थंय येवन थंय विशव घेतात थंयसर तांकां एक सुशेग म्हण एक जागो दिला मात्र न्हय वाटसुरे जावन आयिल्ल्यांक पयडारे जावन आयिल्ल्यांक थंयसर च्या आनी कापी दवरल्या आनी बिस्कूट दवरल्यात हांव गेल्ल्या वेळार म्हाका विचारलें च्या जाय गे कापी जाय गे म्हण तें आसात कोणी आयले भुकेन आयले ताणें आयले तांकां च्या आनी कापी वातिकनांतच दवरल्या आनी लोकांक ते वांटतात अशें दुर्बळ्यांक पाप साहेब शेस्तरान गमान दिता आनी आमकांय तेंच दिवंक पाप साहेबान उलो दिला भावानो भयणीनो आमी क्रिस्तांव जेजून आमकां दिल्लो तो उपादेश तुजो केल्ल्या बरें तुज्या पेल्याचो मोग कर ह्या वरवीं लोक वळखून दी तुमी म्हण म्हजे एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्या वरवीं आमी ह्या कुटुंबाच्या वर्सा पाप साहेब म्हणटा थोड्या तेंपा पयले रोमांत एका फिरगजेंत सेमिनार जाल्ल्या वेळार ताणें संदेश थंयसर धाडलो तो म्हणालो आमची फिरगज ही एक कुटाम
आनी फिरगेचेचो लोक कशे कुटमांत सांदे जावन आसात माया मोगान आसात एकवटान आसात ल्हानां आनी व्हडां एकामेका वंदोन आसात कुमो करतात तशें सगळ्या फिरगेचेंतलो लोक कुटुंबाच्या स्पिरितान तुमी जियेया कोणूच परकी म्हणलो तो फिरगेचेंत आसूंक नजो कोणी एक विजिटर जावन आयला म्हणून तुमी लेखून नजो सकाळी तुमी एका आवय बापायच्या भुरग्यां बरी तसल्या माया मोगान जियेया म्हणून पाप साहेबान संदेश थंयसर दिल्लो आनी एक संदेश पाप साहेबान दिल्लो तो सुमार एक 3 हप्ते 4 हप्ते जाले आमकां सगळ्यांक सोम्यान आपोस्तल जावंक आपयला म्हणालो आपोस्तल न्हय आपोस्तलांक बरी आमकां धाडटात सगळे संवसारा वचून वांजेल प्रगट करूंक आमी आपोस्तल आमच्या जाग्यार आमच्या घरा आमच्या शेजारा आमी सोम्याचे मिसांव प्रगट करचे तसले आमच्या भावार्था बऱ्या क्रिस्तांवजिनी मुखांतर साक्ष दिवचे तसले आपोस्तल आमी जायचे पयले तुमच्या कुटुंबांत तें तुमी सुरू करा तुमच्या ल्हानांक तुमची ती बरी देख तुमी ती बरें शिकोवन अशें पाप साहेब म्हणालो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज सांत आंतोनीक आमी मान करता आसतना फकत ताचे तावन उपकार जोडचे मात्र न्ही सांत आंतोन खंडीत जावन आमचे तोन अपेक्षिता आमी बरी क्रिस्तांव जिणे जियोंक आमी आमच्या कुटुंबांत आपोस्तल जावंक आमी सोम्याचे मिसांव प्रगट करूंक आमी कुटुंबां बरी कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक आनी अशें आमी सांत आंतोनीच्या कुटुंबां बरी आमची कुटुंबां भक्तीपणाची मागण्याची आनी देवाक मानवजेत आसली एकामेका कंत हुस्को दाखोवन गरजेवंतांक पावचेत आसली कुटुंबां आनी आमी तसले सांदे जावन जियोंक सांत आंतोन आमचे तोन अपेक्षिता तवळ आमच्यो गरजोय तो सुदारसूंक केदाळे उद्दार जातलो सांत आंतोन आमचे पासत विनंती करून म्हूण मागया आमेन. दयाकन उबी रावा आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी आतां सदमंता म्हणून म्हणया सदमंता देवाक सर्वोदयरा बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र गरजे समोलो जन्मलो ताणे कस असले ताका संसार जोडलो तो चिडलो तो देवलो बापाच्या उजवाक बसला सांत आंतोनीचे फेस्त आमी हांगासर आचरण करून सांगाता मेळिल्ल्या वेळार सांत आंतोनीन आमकां केल्ल्या उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवन ताचे तोर आनी किचड उपकार मागोवंक आमी आसाव देवाक आमी आमच्यो गरजो सांगया सांत आंतोनी मारिफात आमकां आमी आशेवचे सर तो दिवन दी म्हणून आमी मागया. तुमची जबाब बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा सांत आंतोन एक बरो आनी वर्तो प्रसंगदार जावन आसून पवित्र सभेच्या सर्व शिकवणदारांक एक प्रेरण आनी मेलफंक्त पाप साहेब सर्व बिस्प प्रत्येक जावन आयचे प्रधान याजक अदीक मनअदीक बिस्प दोतोर लुवीस पावसोर्स सर्व याजक आनी धार्मीक भाऊ भयणींनी देवाच्या उतराचो बरो आटाव करीशें प्रेरणान भर. तुज्या उतराचे गुंडायेन जोगती शिकोवण सर्व परजांक दिवची हातेरां जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. दयाळा बापा सांत आंतोन गरजे आकांतांनी आसलेल्यांचो थीर आरसो आनी आदार जालो. सर्व राजकीय सामाजीक आनी सरकारी मुखेल्यांनी गरजेवंतांक आदार जायशें तांची योजना मांडूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक.
कुटुंबाच्या सलयणारा सांत आंतोन मनशापणाच्या कुटुंबाक प्रेरक म्हणलो संदेश आज आमी नियाळटा. आमच्या सर्व कुटुंबांनी तूं मनशापण भर. मोग मैपास आनी एकवटान जियोवची कुटुंबां कर. आमच्या कुटुंबांनी समजणी सोडदोड समाधान आनी बोगसाणें वाळोवन दी म्हूण मागता हांव. काकुलदारा बापा सांत आंतोन दुबळ्यांचो आनी बुकेलांचो सांत आनी गटाय. ताच्या नांवान दुबळ्यांक काण जेवण दिवंक साबारांक तुवें प्रेरणान भरलाय. कुडीच्या कणा तत्वरान कश्टतेल्यांक मोग मैपासाच्या तत्वराक लागून अडसल्ल्यांक आत्मीक पिडेस्तांक तुंस गटायेचें काण जा म्हणून मागता. मोगळा नितीदारा सांत आंतोन वस्तू तशें कितेंय होगडायिल्लें पाटी मेळचे बरी करचो सांत. वेगवेगळ्या कारणाक लागून तरावळ गुटमोळेक लागून साबारांनी तांची हक्कां आस्त आनी वस्तू जिणे ग्रास होगडोवन घेतलां. तसल्यांचें तूं दैर जा आनी 7 दीस तर तांची होगडोवन घेतली संगती निती बरी वाटांनी पाटी मेळाचें कर म्हूण मागता. भक्तिवतांच्या आदारान हांगासर सांगाता मेळिल्ली सांत आंतोनेची सर भक्तिकां ह्या फेस्ताची सर पिरचेंत दानी आनी मुड्डोमां वेगवेगळ्या रितींनी हें फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्ल्यांक आनी हात मेळयल्ल्यांक तुज्या पांयातळी हाडून येता. तांच्या गरजांक पावून तांकां विस्नार बेसावाणी सोबय म्हणून मागता. भोव मोगळा बापा ही आमची थोडी मागणी हांगासर आमी परगट उसारल्यांत. आमच्यो खासगी वैयक्तीक गरजो आसात आमच्या काळजांनी तो लिपोवन आसात त्योय आमी आमच्या काळजांत तावनूच तुका समर्पिता. त्योय तूं मानून घे. आमी तुजीं भुरगीं. आमकां आमचो तूं मोग करताय. आमकां तूं राखताय. आमकां तूं सांबाळताय. आमकां तूं पोसताय. सांत आंतोनेक आमचो शेरोती जावन तुवें दिलाय. सांत आंतोनी मरिफात जायतें बरेंपण आमी जोडूनच तो आसा त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आनी की आमच्यो गरजो आमची मागणी सांत आंतोनी मुखार आमी तुका भेटयता. त्यो तूं स्विकार कर. आमी आमची कुटुंबां सांत आंतोनीच्या कुटुंबा बरी भक्तीपणाची मागण्याची तुका मेजोवची एकामेकाचो मोग करचे तसलीं कुटुंबां जावन बांदून हाडूंक बरी कुटुंबां आमच्या तावन वय करूं आमकां गरज अशी कृपा दी. आमकां पावस गरज आसा. पावस सुरू जाला पूण आनीक सोमा पावस येवंक ना. त्या बापा आमचेर तूं काकूळट दाखोवन आमकां गरज असो पावस भरपूर मापान आमकां तूं दी आनी अशें हो तत्वार उदकाचो तो निवार ही आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sărăs na prasobi, tu caste o condita. Tu vezi de lindeni, caldi am cicini, moganti să mărpita. Tu vezi de lecivi, sărăs na prasobi, tu caste o condita. Caltiam cicini, moganti să mărpita. Undo golasă, gurtam ceva urasă. Undo golasă, gurtam ceva urasă. Mogam cia cinie so, tiagam cia cășta so,
दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुवेंच दिल्लेची बी सरस ना प्रासो बी तुकाच ते मोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी काती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्लेची बी सरस ना प्रासो बी तुकाच ते मोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी खालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता रुस्ताका फळासो गुतांच्या वावरासो रुस्ताका फळासो गुतांच्या वावरासो सुख संतोषीन येसो तुवें समकान येसो मोगान मोपून घे म्हूण मागता तुवेंच दिल्लेची बी सरस ना प्रासो बी तुकाच ते मोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी कालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता तुवेंच दिल्लेची बी सरस ना प्रासो बी तुकाच ते मोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी कालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता उंडो गोवासो गुतांच्या वावरासो उंडो गोवासो गुतांच्या वावरासो मोगामच्या जिणयेचो त्यागामच्या कश्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुवेंच दिल्लेची बी सरस ना प्रासो बी तुकाच ते मोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी कालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता रुस्ताका फळासो गुतांच्या वावरासो रुस्ताका फळासो गुतांच्या वावरासो सुख संतोषीन येसो तुवें समकान दिवसो मोगान मोपून घे म्हूण मागता तुवेंच दिल्लेची बी सरस ना प्रासो बी तुकाच ते मोपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी कालती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पयशांचा आरावा सर्वेस्पर मानून घे सर्व पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन
दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत ती तावन ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझे मरण सोमिया जेजू आमी समरमता. तुझे जीवन पान
बापा आमचे सडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोवभगेवंत आमकां मरयेच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगवंत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्ता सांगता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणे सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती अंतरान फावो करून आमी मागता ते सकरा फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाच्या पिटर पावल आमच्या घोळी बापाच्या एलोशियस पावल आमचो घोळी बाब पवित्र सभेच्या सुमेश गवळ्या आनी मणिऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परदेश संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवतान आनी प्रतिमगान थेर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे कडवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक माईपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदान बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाची भुरगीं आमी एक कुटुंब तशें सांगाता मेळ्ळ्या देवाक आमच्या बापाक उलो मारया जेजून आमकां शिकयल्लें तें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें बागन आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरुशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दियात Chicago.
पळय हो जेजू देवाची शेळी ही संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं सर सुभागी इकरा जण याजक आनी एकली दोगां धर्म भयणी अशें ಒಟ್ಟು 11 जण हांगासर कुमगार दितेले मोदले साल पाटी वचोंक आमी सोडची हेणें तावन हांगासर येताना 2 जण हांगासर मोदेगात थंयसर वाट आसा 2 जण तशेंच त्या कुशीन 2 आनी 2 अशे 8 जण भितर कपेलाची गर्जेच्या भितर कुमगार बांदतात तर 2 जण फाटल्या बागला लागीं भायर भोगतिकांक तांकां आनी थंय एकलो थंयसर भितर येवच्या गडे एकलो अशे 11 गडे कुमगार याजक वांटतले आनी एक दोगां दर भयणी Pazza
ताच्या हुंड्या वर्गात तुका सोडवंदारा जेजू तू काळजाच्या गोंड्या ससलीची बिदा दारा पवित कुंगारान तू आयलोय आमचे थंय निवास केलोय दयेन आमचे थंय एकवटलोय सर्गीन आन भोगला वयलोय दुर्लोकची बिताच्या हुंड्या वर्गात तुका सोडवंदारा जेजू तू काळजाच्या गोंड्या ससलीची बिदा दारा मोगान आमचे थंय तू आयलोय पातका काळोख निवारलोय कुरपेचो उजवाड पावयलोय खरो संतोष लाभयलोय दुर्लोकची बिताच्या हुंड्या वर्गात तुका सोडवंदारा जेजू तू काळजाच्या गोंड्या ससलीची बिदा दारा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भगवंत आंतोनीन तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सोम्याचे नांव सदैव जावं आनी सदा सर्वदा सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची मोडुका आमी उबेत रावचे आमी 3 दीस सांत आंतोनीचे नोवेन तिनी तिरुमा वेळार केला आतां आमी नोवेन करनाव पूण नोवेनाचो निमाणो भाग भक्तिकांचेर आशिर्वाद आमी जोडून घेता आनी हाच्या पयलें सांत आंतोनीचें गीत आनी थोडी भक्तिकांची ह्या दिसांची थेसावां आमी सांत आंतोनी मुखांतर देवाच्या पांयां तळी दवरची Chapa
ह्या दिसांची थोडी त्या सभा आमकां उबे राबयेत आमी बसूंक बसयेत सभार आनी अर्गांदिल्यांत ताच्या सांगाता सभार आनी त्या सभा वा मागोवंक उलो दिल्लो आसा पायल्स पिडेतावन सुटका 12 जाणांक बरी भलायकी 8 जाणांक बरें काम एकल्याक दोगांक दुबायन काम एका कुटुंबाक आनी एकल्याक दुबायची विजा जिणयेंत 10 जाणांक बरो जिणये सांगाती वा सांगातीन मेळोवंक 6 जाणांनी आल्कोहॉल वा आमाल पिवाणातावन मुक्ती जोडूंक एकल्याक दुबायंत कॅबिन करून वावर जॉब मेळोवंक एकल्यान संदर्शनांत बरें करच्याक एकल्याक पाटीची दूख आनी गोमटेची दूख सारकी जावंक तेगा जाणांनी दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक तेगा जाणांनी दिल्लें लोन फारीक करच्याक तांकां आदार मेळोवंक एका ब्युटी पार्लरांत बरें बिझनेस जावच्याक एकल्याच्या पुताक बरी भलायकी आनी प्रत्येक जावन आनी एकल्याक पांयांचें ऑपरेशन जाल्लें आनी ह्या दिशेन ताका बरी भलायकी मेळोवंक जाग्याचो वावर वेळार जावच्याक लायसन्स रिन्यू जावच्याक एकल्याक देवा पवणे मेळच्याक बऱ्या मोलाक आपणाचो जागो विंचून वेचाक एकल्याक दिसाचो पोटाचो ग्रास मेळच्याक दिल्ले पयशे आनी भंगार पाटी मेळच्याक तेगांनी सर्तीक उंचलें शिकापो जोडच्याक तांकां आदार मेळच्याक तेगांनी नर्सींग शिकापो तांकां तांचें बरें जावच्याक एकल्याक आपल्या वावरांत बडती मेळच्याक जर्मनींत दोगांक वावर मेळच्याक सांगातास एकल्याचें बरें नडतें थंय गेल्ल्याचें जावच्याक एका धर्मीक भयणीक बरी भलायकी तशेंच आनी एका धर्मीक भयणीचो वर्टिगो ती बरें जावच्या खातीर 3 कुटुंबांनी आनी थोड्या जोड्या मदें बरी समजणी 1 वर्स काजार जाता आसतना प्रत्येक तांच्या कुटुंबाचेर बेसाबू आनी 1 वर्सा आदी काजार जावन गेल्लें एकलें चली फाटीं येवना वेळार ताणें फाटीं येवच्याक प्रत्येक जावन मागोवंक आनी एकल्या कंपनींत काम मेळच्याक तशेंच 5 कुटुंबांनी तांकां मोतीचें समाधान मेळच्याक काम नातल्या लोकांक काम मेळच्या खातीर सांगाताच एकल्याचें गरबांचें येवजन वेळार शेवटाक पावच्याक दोगांक उलोवण्याचें देणें मेळोवंक एकल्याचें उलोवणें सुडाळ जावच्या खातीर तेगांची थायरॉयड पिडा गूण जावच्या खातीर सांगातास 4.5 वर्सांच्या एका भुरग्याची थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक नव्यान कोणुल्ल्या बोरवेलांत उदक मेळच्याक भुरग्याचें देणें तेगां जोड्यांक एक जोडें ट्रिटमेंट घेतली आसा 5 वर्सांक लग्न जावन जालीं तांकां भुरग्याचें देणें मेळच्याक भद्रतेचें काम एकल्या मेळच्याक आनी सांगाताच काम करचे कडेन भद्रती मेळच्याक एकल्याच्या पुताक ताणें बरें नडतें आनी देवाची भिरांत सांगाताच आयताराचे मिसाक वेचाक ताणें सुरवात करच्याक एका स्त्रियेचें दोळ्याचें ऑपरेशन जावंक आसा आनी एकल्याक बरी दिश्ट मेळच्याक तशेंच MBA शिकपाक बरें जावच्याक कातीची एलर्जी एकल्याची बरी जावच्याक तशेंच एकल्याचे गाय जाल्ले बरें जावच्याक एकल्या काजार जावचें मोनूच ना काजार जावचें मोनू एकल्याच्या पुताक येवच्याक 2 कुटुंबांनी घोव पत्नींचेर वा पती पत्नींचेर दुबाव करते आसा तांचो दुबाव पयसावन बरी समजणी येवच्याक आनी एका जोड्या मदें मनस्ताप आसलो तो समज जावच्या खातीर तेगांक बरी न्हीद पडच्या पासत तशेंच एकल्यान घराची जबाबदारी घेवच्या खातीर एकल्याच्या भुरग्याक परगांवांत ताका बरें काम मेळच्या खातीर कुटुंबांत आयिल्ले कश्ट पयस जावच्या खातीर एकल्यान देवाची भिरांत जोडच्या सांगाता सर्तीक बऱ्या वाटेन सोमकोवंक एकल्याच्या हाताचें दूख उणी जावन ती गूण जावच्याक स्त्रियेची गांठीची दूख गूण जावच्याक 6 वर्सांच्या भुरग्याचें उलोवणें तें सुडाळ आनी बरें जावच्याक एका कुटुंबाचेर प्रत्येक बेसांव मेळच्याक काजाराच्या 1 वर्सा उपरांत बरें बेसांव तांच्या कुटुंबांत मेळच्याक शिकपाक एका चलयेक बरी उडासाची सकत मेळच्याक बाबाव मदें जाग्याचे तक्रार आसात तो तक्रार नासतना एकामेका बऱ्यान समजणेन वांटे जावच्याक तशेंच एका शिक्षकीक बऱ्या जाग्यार वर्ग जावच्याक न्यू लायफाक गेल्ली एक स्त्री फाटीं कातोलीक धर्माक येवच्याक एकल्याचो बाळंतेर भलायकी बरी जावच्याक एकल्याक अनियंत्रीत राग येता आसा तो नियंत्रण जावच्याक एकल्याची ब्लड प्रेशर नियंत्रण आसच्याक थोड्या याजका पासून प्रत्येक जावन मागूंक विनवणी केल्या 7
म्हयन्या आदीं दुबईंत गेल्लो एकल्याचो पती अजून ताका काम मेळ्ळें ना, ताच्या पासत प्रत्येक जावन मागोवंक आमकां उलो दिला. ह्या सगळ्या मागण्या संगी आमची इंतेसावां भक्तिकांची येवंक जायनातल्या भक्तिकांची इंतेसावां सगळीं आमी सांत आंतोनी मुखार स्वामियाच्या पांयां तळी दवरता आसतना आमी उबे रावचें आनी गवळी बापू आमकां सर्व भक्तिकांक सांत आंतोनीच्या नोवेनाचें बेसांव दितले. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया. ये सोम्या सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गतिकांक सांबाळून व्हरचो आनी भलायकी लाभोवचो. तशेंच गरजेवंतांक तांची गरज सुदारचो पातळून करन आमकां तुवें दिलाय. ताचे मजतीन आमच्यो गरजो सुदारसून कुडीचे आत्म्याचे आनी मोतीचे पिडेन कस्तोच्या तुज्या साकरां साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक ऊक दिवन फळां बरीत कर. अशें आमी कश्टांतली नितळ जावन बेगीनच तुजे दयेन आमकां भलायकी मेळोवन दी. तशेंच सर्व आमची तेसांव आमच्यो गरजो तुज्या हातांत आमी दिता. सांत आंतोनीच्या मजतीन आमकां ती फावो कर. तूं जियेताय आनी राज करताय सासणाच्या सासना. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसो, तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसो, तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसो, तुमकां वाड राखूंक, तुमच्या फाटल्यान आसो, तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसो, तुमकां आशिर्वाद दिवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां 6 जण याजक भक्तिकांचेर पवित्र उदक शेणावन सांत आंतोनी मुखांतर प्रत्येक बेसांव आमचेर मागतले आनी ह्या वेळार सांत आंतोनीचें गीत आमी गावचें आनी ह्या नोवेनांत ह्या नोवेनाच्या समारोपांत आमी वांटेली जावचें. वेचून काढलो सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो. देवाराचा तूं साक्षी जालो, लोका देवा लागीं तुवें हाडलो. देवान तुका मोगान वेचून काढलो सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो. साक्षी जालो, लोका देवा लागीं तुवें हाडलो. सांत आंतोन बापा तूं आमकां जाय, ससाय तुजी आमकां लाभय. मागणी आमची आयकून वाडटात, सर्गी सुखाक आमकां पावय. दायकन बसचें 10 मिनटां भक्तिकांनी धार्मीक भयणींनी आनी येजाकांनी दिजय अशें तुमच्या लागीं विनवणी करता. वडलो मुद्दमांक आमी मान केल्लो, दानीकी आमी दान करूंक खुशी भरता, मान करूंक खुशी भरतामू आनी गवळी बापांनी वाती मारिपात तांकां मान दिजय अशें तांचे लागीं हांव परत विनवणी करता. आनी वेगी आमी येवन दानीनी मान स्वीकार करीचे अशें तुमच्या लागीं विनवणी करता. ₹85 दिल्ली. ऑजवर्ल्ड पेरेरा बाचपे, लिना डिकोस्ता सान तेरेज, जेसिंता सिक्वेरा सान तेरेज, TM डिसोजा सान तेरेज, फ्लेवी डिसोजा नित्यादर,
Elias de Souza Santerese, Juliana de Costa Fatima, Joseph Matias आणि कुटाम Fatima, Irene de Cunha Bondele, Celine Rosario Cupe Padavo, Cynthia Saldana Bondele, Evelyn Mascarenhas Fatima, Royston Mascarenhas Fatima, James Mascarenhas Derebaile, Ashnita Pinto Santerese, Chloe Gudino Bochpia, Felix Matias Fatima, Ronald Taurani Kutam Bochpia, Primal de Souza Fajir, Charles Saravo San Jose, Stani Rodriguez Bochpia, Valerian Crasta Bochpia, Lily Siquera, Gurpur Kaikamba, Emilda de Cunha Permude, Albert William de Souza Santerese, Olvita Rodriguez Permude, Molly Rosario Permude, Albert Di Melani Kutam Pesar, Josephine Vegas Bochpia, Veronica Di Costa Anikutam Bochpia, Francis Pais Bochpia, Roshan Di Costa Anikutam Bochpia, Rupai Soishi Korea Kutamo San Terese 1000 रुपये दिल्ली Maxim आणि Filomena Arabis Bochpia, Mary Pinto San Terese, Veronica Peris Fatima, Kashmir Mascarenhas Pesar, Malcolm आणि Rina de Souza Puturu, Thomas de Souza Bochpia, Jacinta Meneses Kindi Kambla, Gerald Percy de Souza San Terese, Xavier Moniz Bochpia, Bernard Moras आणि Kutam Bochpia, Apolline Rego आणि Kutam Bochpia, Gerald de Silva San Terese, Benny de Souza San Terese, Lina Rego आणि Kutam San Terese, Lancy Crasta आणि Kutam Gurpuru, Jacinta Lobo Cassia, Johnson de Souza San Jose, Remy आणि Jyoti Lobo Mallur Derlakatte, Rocky Mendonça Ferrar, Satwendra Pinto San Terese, Emilda Pinto San Terese, Steven de Souza San Terese, Gerald Vega San Terese, Luis आणि Pauline Crasta Bochpia, Henry Pinto Bochpia, Ronald Pinto आणि Kutam San Terese, Norbert Mendonça Ferrar, Emilda Matias Fatima, Flora Machado Kulshekar, Flossie Rodriguez Kulshekar, Irene Rego Karambar, Helen Maxi de Souza आणि Kutam Bochpia, John Lily Mascarenhas BJ, Justin Pais Bochpia, Stella Calis Vegas Bochpia, Arun de Souza Pesar, Lawrence Shilpa de Souza Porco de Pesar, Olvin Ginny Saldana Bochpia, Priscilla Miranda आणि Kutam Bochpia, Dennis Sequeira आणि Kutam Bochpia, 1100 Jerome Crasta Nityadar Pesar, रुपये 2000 Molly Pinto San Terese, Leo Sofia Nazareth Permude, रुपये 2085 Salvador Moniz Bochpia, Cynthia Aroza Pai Bochpia, Elson Renita आणि Elena de Souza Bochpia, Priscilla de Souza आणि Kutamo Muranagar, Joseph Rego आणि Kutamo San Jose Saint Joseph, Filomena Fernandes Pesar, David de Souza Bochpia, Aida de Souza Bochpia, नाव नका 2800 रुपये फातिमा वाडो रुपये 5000 देऊन मुद्दम पिर्जन दिल यासाठी या फेस्ताक क्लिफर्ड प्रीती डिसोजा बोचप्या सिल्विया मारिया मॉनिस बोचप्या जोसेफ डिसोजा आणि कुटामो बोचप्या इग्नेशियस डिसोजा पेरमुदे रोनाल्ड फर्नांडिस क्रिस्ता ज्योति पेरमुदे बेनेडिक्टा रेबेल्लो बोचप्या माउरिस डिकोस्टा आणि कुटामो सान थेरेज आलिस डिसोजा आणि कुटामो फातिमा रॉकी पिंटो आणि कुटामो सान थेरेज मिस आईवी पेरेरा मुरानगर फेल्सी सल्डाना सान थेरेज बैप्टिस्ट आणि एवलिन सल्डाना निडोडी गिल्बर्ट डिसोजा बहरेन आइवन नजरेत पेरमुदे बेन्नी क्लेरा डिसोजा आणि कुटाम कुवेट लिली मस्करेन्यास पेजार हेनरी मॉरस आणि जूली मॉरस बोचप्या जेराल्ड डिकोस्टा फातिमा रुपये 10,000 दिल्ली संत अंतोन वाडो राणीपुरा विशेष दानी हांव देव बरें करूंक म्हणटा रॉबर्ट रोड्रिगस
रूपकला स्टुडिओ चबार वर्सां धर्मार्थ बचप्या धर्मार्थ आमकां फोटोग्राफी करते आसा ताकाय देव बरें करूं ताणें वाद स्विकार करीचे पयले फावटी त्रिदुमा वेळार हांगासर भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ तांणी दिली तांणीच केली तांणीच दिली तांणीच मांडावळ घाली आनी तांणीच शिस्तेन सगळें चलयलें ह्या वेळार तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा पयल्या दिसा आमकां भक्तिकांक जेवण दिल्लीं आसात ॲश्लिन डिकोस्ता फातिमा दुसऱ्या दिसा भक्तिकांक जेवण दिल्लीं आसात जेराल्ड डिकोस्ता फातिमा आनी तिसऱ्या दिसा जेवण दिल्लीं आसात आयवन प्रिया मतायस फातिमा तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा हांगासर फाटल्या फेस्ता वेळार इल्लें बायल्यान काळोख आसा अशें म्हूण भोगलेलें आनी ह्या वेळार 5 हेवी हॅलोजिन लायट्स दिल्यात सचिन शरल डिसोजा बचप्या सुमार 13,000 प्लस खर्चाचेर तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा तांणी मानाची वाद स्विकार करीत ह्या वेळार दोगांक हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूंक म्हणटा एक फाटल्या 15 वर्सांत हांव न्हू हांगासर हर एका फेस्ताक जनरेटर जावं लायटींग जावं पयलें जनरेटर आतां इगर्जेचें जनरेटर आसा लायटींग जावं धर्मार्थ करचो एक मनीस आसा सगळ्यांक वळखीचो प्रवीण रॉड्रिगस बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स कायकंबा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा सक्कडी भक्ती केंद्रान फाटल्या 14 वर्सां हांव धर्मार्थचो लायटींग करतात फेस्तान ना म्हण दिसता आसूंक पुरो आसा थँक्यू आनी एकलो व्यक्ती फाटल्या 14 वर्सां हांव हर एका फेस्ताक हेर घडये तो दान दिता आनी फाटल्या 14 वर्सांत हांव न्हू हांगासर खंयच्या फेस्ताक खंयच्याय येयले सांत आंतोनी संबंदीत फेस्ताक सक्कड फुलां जिवी जावं वा कृतक जावं तसो दिता आनी तसो मांडावळ घालयता क्लॉड एम फर्नांडीस बचप्या 14 वर्सांत हांव 15 वर्सांत हांव फुलां सगळीं तोच दान दिता ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आज आदल्या फेस्ता दिसच म्हणल्या बरी मुखल्या फेस्ताक जेवण आमी दिता घट्ट ताळ्यान एकल्यान म्हळें मोनीसी घट्ट तांचेच आयडियल चिकनाची फ्रांचायजी घराबागलार आसा आनी ह्या वर्सा सांत आंतोनीच्या ह्या महापर्वेक सगळ्या भक्तिकांक जेवण दिता आसा फेलिक्स पिंटो आनी कुटुंब आयडियल चिकन सांत एरेस आंतोनी गट्टे तांच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं गोवळी बापानो दिनवासनेच्या एका उतरा खातीर 5 मिनटां परत दिसय अशें तुमच्या लागीं विनवणी करता जालें सर थँक्यू सांत आंतोनीच्या परबेचो सुवाळो आत्मीक सचेतनाचो धाडो भरल्या भक्तिकांचो वाळो भितर आनी भायर प्रफुल्लतेचो सळसळो वा सुळसुळो भरपूर कुरपेचो शेलो सगळ्यांक संतुश्टपणाचो जालो अशें हांव म्हणटा तुमच्या सगळीं मेळून आनी ह्या पासत तुमकां सगळ्यांक दिनवास म्हणटा आसतना आनी सांत आंतोनीचें बरें फेस्त मागता आसतना सांत आंतोन भरपूर बेसांवां आमकां ताच्या मुखार वाडलेली सर्तीक बेसांवां आमचेर सर्व भक्तिकांचेर वाडोवन दी अशें मागता दोनूच कळोवण्यो हांगासर हरी एका मंगळारा दीस सांजेर 5:30 वरांचेर सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेनाचे मीस आनी नोवेनाचा तुमकां मोगाचो येवकार हरी एक आयतारा दिसा आयताराचे मिसी हांगासर आसा सकाळीं 6:45 वरार 6:45 तुमच्या मायती आनी एक दिन वाचण्याचे उतर 21वो शेकडो 21st सेंचुरी सुरवात जाताना देश आंतरराष्ट्रीय विमान निल्दाण्याचें सपन देखताना हेणोचो गांव तेनका आनी बोडगा उत्तर आनी दक्षिणा म्हणल्या भौगोळीक वांट्यांनी फसलोताना
येवशिल्यांक धार्मीक आचरणाक कितें तरी जाय जे अशें चिंतना हांगासर एक जागो घेवंक हांगासर कितें तरी फाल्यां सकाळीं बरेंपण जातलें म्हणलें एक सपन घेवन सोदना करूंक आयिल्लें आनी मुखेलपण घेतले सोदना चलयली आनी मुखेलपणां घेतली आनी एका तरान हो जागो अजून तांच्याच नांवार आसा आनी ती आसात पयलेंचे मंगळूर DSCचे बिस्प प्रस्तुत मंगळूर DSCचे निवृत्त बिस्प आनी आयचे आमचे प्रधान याजक आनी मोगाळ अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाउल सोज. बिस्प लुईस पाउल क्रिस्ताचो मोग मोवाळ तोंडार हासो विशाल उलोवणें दादोशी आनी वैयक्ताक मेळटाना इल्लें खुशाली. येवच्या बुधवारा 21 तारखेर तांकां फकत 82 वर्सां जस्ट 82 पूण 28 उर्बेची जीण तांची. आज सकाळींच बेळमाण मंजार पालके गेल्ले हांवें थंय सेमिनारींत खबर काडटना सादारण 3 वरार पावल्यात पाटी तितलें जाताना 4 वरार भायसर इशीन आयल्यात. 82 वर्सांच्या तरण्या प्रायर भोव एक विशेष एक मिनत्याची एक उर्बा तांची. तांकां आमी आज फुलां या आनी कितें हाडूना फकत काळजांतले देव बरें करूं म्हणचें तुमच्या सगळ्यांच्या परत एक 2 तायल्यानी हांव म्हणटा देव बरें करूं. भोव अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाउल सोज म्हजो इस म्हजे मोगाळ काळजाक तांच्या सांगाता आमच्या वाराड्याचे विगारवार भोव मानाधिक बाप मार्सेल सल्डाना वाराड्याक दितात गरजेची मार्गदर्शनां आनी अनुभवाची निदर्शनां साकार करतात वाराड्याची स्वप्नां आनी ह्या जगांक लाभयतात एकामेकाची सांगातपणां. आज आमकां सांगात दिल्या आमचे मोगाळ विगारवार भोव मानाधिक बाप मार्सेल सल्डाना तुमकां देव बरें करूं. तांची जीण सादी पूण जिवाळ. आद्याबाडींत एक सुरवात केली एक चळवळूच म्हणचे आनी त्या चळवळेक मेळ्ळें बळ. 1 न्हय 2 न्हय 7 वर्सां आनी ताच्या उपरांत हांगा तो मारी गेल्या उपरांत त्या चळवळेक बल दिवनूच रावले त्या चळवळेक वारें घालीच रावले त्या चळवळेक मुखेलपण एका तरान पयस जावन जाल्यार दितच रावले हडले तावन डिलिव्हरी जाली आनी त्या चळवळेक लागून कितें बरेंपण जालां जाल्ल्यांक कळीत आसा गांवच्यांक कळीत आसा त्या चळवळ्यांत प्रत्यक्ष परोक्ष रितीन मेळिल्ल्यांक कळीत आसा. हांव 1995 सेमिनारीच्या निमाण्या वर्साच्या पयलेंच म्हणल्या बरी एक राखण्या खातीर लेखान करूंक थंयसर पोरण्या इगर्जे कडेन वेताना 3 कडेन मिटिंगां जातात आनी एक धाकटो पाद्र्याबू थंय धांवता हांगाय धांवता चळवळेचें एक रूप म्हणल्या बरी आनी ती आसात. पयलें काली कोडयाळवेल प्रेस चलयतात आतां DSC चलयतात कोडयाळ पयलीं चलयतात. पयलें मिशिनां चलयताले आतां सगळ्या DSC चलयतात. पयलें थंयसर काली मॅनेजर आसले आज सगळे DSCचे खसनदार जाल्यात आनी ते आसात आमकां मोगाचे. आज आमकां सांगात दिल्ले फाटल्या दिसांनी सुमार दीस नातले ताच्या मदें आयल्यात आनी घडयेन आज हांगासर पावल्यात आनी ते आसात DSCचे खजानदार या प्रोक्युरेटर भोव मानाधिक बाप रोनाल्ड डिसोजा. थँक्यू. लांब जाते आसा म्हणून एकलो पाद्र्याब सांगते आसा जाग्या संबंधी उजवाड फांकयतात एस्टेट मॅनेजर बाप मॅक्सिम रोजार. खंयच्याय जाग्यांचे गजाली आसूं साबालां आसूं तक्रार तांच्या लागीं आसात
प्रायोगिक पर्याय आणि ते आमच्या या जाग्या संबंधी जावं या फिरगेचे संबंधी केदाळय तांच्या मार्गदर्शन दितात आदार केणे बचप्यांक तांणी मस्तपडी वेताना मदें मदें येवनी वेतात आणि ते आसात बाप मॅक्सिम रुजार तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू फादर. जो हांव पावत दुसऱ्या केंद्राक नवो चापलेन आनी सांगत आसा कृपा साधनाक नवो आत्मीक निर्देशक. काल त्रिदुमा वेळी दिलें तांणी सचेतन बापू ARL अनिल रोशन लोबो तुमकां आमी म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू फादर. हांगासर आमकां सगळ्यांक वळखीचे आसात. मनादीक बापू मनादीक डॉक्टर रोनाल्ड कुठिना वारड्याच्या व्हड फिरगजेंत विभिन्नतेची सोबाना तांची क्रियाळ जिवाळ आनी तांच्या प्रवचनांत हास्य मिश्रीत उतरां प्रवचनांनी आनी ते आसात भोव मानादीक डॉक्टर रोनाल्ड कुटिना तुमकां आमी म्हणटा थँक्यू. हांगासर सांत आंतोन आसा आंतोनी काट्टे आसा सांगातास दोग आंटनी आसात ह्या जाका पैकी. बाप अँटनी लुईस साबार वर्सां जावन ह्या वारड्यान ते आसात. फेरारचे पुर्वीत वारडो क्रिस्तांव शिक्षणाचे संचालक शिक्षकांक आनी विद्यार्थींक प्रेरक कितेंय करूंक आसल्यार घरांनी आनी फिरगजेच्या घरांनी आनी पाद्र्यावांच्या घरांनी वचून तांकां आपोवन हाडचे तरी एक विचित्र एक विशेश एक काल तांची आनी तांकां बाप अँटनी लुईस तांच्या फेस्ताक म्हाका वचोंक जालें ना तांकां बेजार आसत तरी मोगान आमच्या फेस्ताक ते आयल्यात. बाप अँटनी थँक्यू तुमकां. वचून जालो अर्जंटा म्हणा. आनी एक आंतोन आसा बाप अँटनी क्लॅनी कृपा साधनाचो डायरेक्टर मंगळूर दियेचे उमेदवारीक रेक्टर. तांची प्रवचनां विंसणार पळोवंक इल्ल्या काळा मदें गंभीर पूण उलयतना बारी खुशाल बरीत रेक्टर ते. बाप अँटनी क्लॅनी तुमकां देव बरें करूं. बापू डॉक्टर ऑस्मंड रोशन डिसोज वारडाचो एकच सहाय्यक याजक आनी सांगातास क्रियात्मक जडा आरण्यांनी डॉक्टर लायक आनी तुमचें जावं मिसांव फळादीक म्हणटा हांव फादर ऑस्मंड रोशन. थँक्यू. आमच्या वारड्याक नवोच विगारा पैकी एकलोच नवो विगार पेरमुदेसो बाप रोनी कुटुंबा कावन्सिलिंगांत शिकत आयले शिकप आपणावन आयले फिलिपायन्सांत कुटुंबा शास्त्रांत जाल्यात गिन्यानी आनी ते सचेतन दितात खंयसर शिकपा वा कुटुंबा संबंधी शिकपा मेळांनी आनी वारड्याक बाप रोनी तुमकां म्हणटा हांव येवकार आनी आंतोनी गाट्टेकी आनी फेस्ताक येवकार म्हणटा हांव. थँक्यू. ह्या वेळार आनी एक उतार मुखारून येता. ब्रदर जॉन पेरेरा सदां ताजे सांगाती आनी तो सदां संतुश्ट ब्रदर आमचे संगी आसात. त्रिदुमा वेळार आमकां ते एक जण ह्या जाकांनी दादोसकायेन सचेतनांनी भरलेले आसा. बाप रोशन सांगातास बापू जोस्फीन आनी सांगातास यस्वेडी बापू प्रवीण तांकांय आयताराच्या आनी फाटल्या त्रिदुमा वेळार आमच्या सांगात आसली सिस्टर फिलोमिना सिस्टर जोझेफिना आनी तांची धाकटी सिस्टर ज्योती तशेंच साबार धर्मभयणी वारड्यांतली तांची वडिलां आनी धर्मभयणी सबारशीं व्हडा मोगान आनी सांत आंतोनाच्या भक्तीन ते हांगासर आयलेली आसात. तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा.
आमी आखरेक एक ताळी सांगता दिवची वा 4 ताळयो सांगता दिवच्यो अशें हांव विनवणी करता. पिरगजेचो उपाध्यक्ष जॉन्सन डिसोजा, कार्यदर्शी सुनील डिसोजा, वेगवेगळ्या कार्यांनी आमकां ते आदार दितात आनी प्रत्येक जावन हांवें म्हणा जाय हांगासर ह्या फेस्ताच्या संदर्भात एक हायेस्ट वेळ ह्या सर्तीक वेळ दिलो मनीस तो आसा जाल्यार फातिमा वाड्याचो गुरकार क्लिफर्ड डिकॉस्ता. ह्या दिसांनी हायेस्ट वेळ सर्तीक वेळ ताणें दिल्लो आनी करचिल्लो मानेस्त आनी हर संगती जुस्त वेळार आनी बऱ्यो जावच्या बरी सगळें पळोवच्यांत व्यस्त कैंगी फाटल्यान आसो क्लिफर्ड डिकॉस्ता. तुका सांगातास ह्या वाड्याची फातिमा वाडो ह्या पिरगजेचो वाडो म्हणून जो आसा जाल्यार फातिमा वाडो मात्र तांचली मुखेली राजेश फेलिक्स प्रिया तांकां सांगातास गायनाचें सुकाण धरलेलो आनी प्रिंटिंगाचें मुखेलपण घेतलेलो राजेश डिकॉस्ता आनी ताजी सर्व सांगाती गायनिस्तां आनी वजंत्रकार अभ्यास सभार गायन मधुर म्हणटाव सगळीं आमी तुमकां आभार. सांगातास देवस्तुती चलयल्ली आनी सांगातास आयतारा आनी हेर वेळार फाटल्या दिसांनी तयाऱ्याचें श्रमदान केल्लीं, श्रमदानाची भरती हाडलेली आनी हांगासर वेगवेगळ्या रुपांनी आदार दिवची साक्रिस्तींत आनी हांगा दफ्तरांत सिल्विया आनी ग्रेशन डिकॉस्ता आल्तार भुरगीं जबाबदारीची सुगी आनी धांवून येतात वेगळीं आनी आल्तारी लागीं क्रिस्ताक लागीं तीं आसात. आज हांगासर लायव्ह टेलिकास्ट जाता आसा आनी ताचो डेल्सन मिडिया हाचो डेरिक मोंतेरो आनी 4 दीस जावन हांगा जेवणाची मांडावळ करण्याचे नावाडीक मॅक्स कॅटरर्स सांगातास आज सेंट अँटनीस बँड तशेंच फिरजेंतां मुर्दोमा दिल्ली भोक्तिकां उदार तीं आसात. तशेंच फातिमा वाड्यागारां शेजारची नित्यादार वाड्यागारां आनी पेजारची नित्यादार वाड्यागारां शेजारची सांत तेरेस वाड्यागारां तांकां हांवें प्रत्येक जावन देव करी म्हण देव बरें करूंक म्हणा जाय. ह्या वेळार हांवें एकल्या दोगांचो परत हांव उल्लेख करता. फाटल्या दिसांनी आनी एका फेस्ता वेळार सगळें कॅम्पसाक एक नवें सोबाय एक नवें ब्युटी दिल्लो मनीस ना जाल्यार खंयतात म्हण सोदून हाडून तयार केल्लो आनी फाटल्या दिसांनी एमर्जन्सी म्हळ्यार जड नातलें पूण व्हडल्या कामांच्यान तूं व्यस्त आसो पूण घडयेन ह्या फेस्ताक म्हणल्या बरी एक सादें तरी एक टॉयलेट आनी हँड वॉश ब्लॉक घडयेन म्हणल्या बरी आमकां करूंक मांडावळ केलो. पयशे आसात गी दिल्यात गी खंयचेंय हिसाब नासतना सीदा येता आनी तुमकां कितें जाय कशें जाय आमी करता म्हणून सीदा एक सकाळीं येता दनपारां येता सांजेर येता जेन्ना ताची व्हंकल येता ताची भुरगीं येतात आनी घडयेन जावच्या बरी पळयलो एकलो मनीस आसा ताका हांवें प्रत्येक जावन देव बरें करून म्हणायचेच तो फाटल्यान आसा ताका विगार वारान एक वाद दी जाय म्हण हांव विनवणी करता. क्लिफर्ड डिसोजा बचप्या वा ताची पत्नी प्रिती डिसोजा आसा. ताच्या सांगाता आनी एकलो मनीस आसा तो डेकोरेशन करता आनी ती दोगांय एकलोय ड्रायव्हिंग करता तेय ड्रायव्हिंग करता पूण खंयच्याय गवळी तांच्योच वस्तू हाडून थोडे फाटी पयशांचो लेखा नासतनाच आमकां सगळीं खंयची डेकोरेशनाची गजाल खंयच्योय मांडावळी करूंक तयार आसची दोगां एक जोडें आसा. ती रॅक्सन आनी स्विडल डिकॉस्ता सांत तेरेस वाडो तांकांय हांव मुखार येवन वाद स्विकार करची अशें हांव तांचे लागीं विनवणी करता. ह्या वेळार दोगा मनशाचो उल्लेख मात्र हांव करता. खंयचे फेस्त आसो क्लिफर्ड डिसोजा देव बरें करूं आमच्या हर एका गरजां पावते आसात आनी रॅक्सन स्विडल डिकॉस्ता खंयच्याय वेळार फोन केल्यार जायना म्हणलें ना ती करताच रावताच तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. खंयचेंय फेस्त हांव खंयचेंय कार्य आसूं हांगासर दोग मनीस आसतातच तांचो उल्लेख मात्र हांव करता. एक सांत तेरेस वाड्यार फेलिक्स कोरेया आनी एकलो फातिमा वाड्याचो ऑल्विन मातायस. खंयच्याय घडये सकाळीं 5 वरार जाले ते आसतात रातीक 9 वरार जाले ते असतात. खंय सरी कांय लायट पेटला वा पालवाला या पेटाना म्हळ्यार राती 12 वरां जाल्यार येवन पळोवचें जाल्यार एक मन तांच्या लागीं आसता. त्या दोगांकी हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूंक म्हणटा. आनी ह्या वेळार हांवें सक्कळी भक्तीकांक देव बरें करूं म्हणाचें. फाटल्या 3 दिसांनी हांगा तिरुधूम जाताना कोण स्वयंसेवक ना कोण वॉलंटियर ना कोण तेणे रावा येणे रावा म्हणटेले नात म्हणटेली नात सक्कळी मिस जाल्लेंच वेतात
शिस्तेन रावतात हेरांकी रावयतात आनी व्हडा भक्तीन एका पुण्यक्षेत्राक गेल्ल्या बरीच खंयची एक घुसपट नासतना संतोषान मोगान जेवण ती एक तांची एक साक्ष म्हणटा हांव सक्कडी भक्तिकांची सर्व भक्तिकांक तुमकां हांव म्हणटा देव बरें करूं आनी परत ह्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां पाठयता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. एक कळोवणी विसरलो. सगळ्यांकी दादोसकायचें जेवण सकयल हॉलांत आसा थंयसर तुमी मोगान स्विकार करी जाय. आज चिकन बिरयाणी कबाब आनी वॉर्न दानी दिलां. सगळ्यांनी मोगान स्विकार करीचे तुमच्या लागीं विनवणी करता. धार्मीक भयणींनी आनी याजकांनी आमी हांगासरत इल्लो जाग्यार सोडसन आले थंयसर सादें जेवण आमी जेवचें. देव बरें करून. थँक्यू वन एंड ऑल. तुमी वाती आंगवणीच्यो थंयसर गोठ्या लागीं पेटोवं येता. आमच्या विगारान आमकां हर एकल्याक म्हणलें बरी एकानी एका तरान कुमोक केली म्हणून देव बरें करूं म्हळें. तुमच्या विगाराक तुमच्या नांवान आनी हांगासर हजार आशिल्ल्या विगार वारांच्या आनी हेर याजकांच्या नांवान तांकां ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. सांत आंतोनीची बेसांवां मागता आनी तशेंच ताच्या मुखेलपणान हें फेस्त भोव गद्दळायन जालें, बरें जालें, सोबीत आचरण आमकां सगळ्यांक मेसवाळें देखून ताका परत तुमच्या समेस्तांच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो येदा व्हड्या संख्यान हांगासर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्याक सांत आंतोन तुमकां राखो आनी सांबाळूं. सांत आंतोनीचे आश्रम आमच्या देसेजींत आशिल्लें तुमी जाणात. 125 वर्सां आज संपतात आनी तो जुबलेव आज थंयसर आचरण जावन तो आसा. फेस्ताचे मीस 6 वरां संजेर आमचो बिसायब थंयसर भेटोवन आसा आनी दोनपारां आश्रमांतय एक मीस आशिल्लें आनी एक बिसायब आयिल्लो. अशें आज 125वो जुबलेव सांत आंतोनीच्या आश्रमाचो व्हडा दाबाजान थंयसर जावन आसा. 400 लोक थंयसर त्या आश्रमांत वस्ती करन आसा. सक्कडी गत आदारनातलीं, पिडेस्त, दुर्बळी, घर धरनातलीं थंयसर आसरो घेवन आसात. सांत आंतोन तांची जतनकाण घेता. त्या शिवाय आयल्या वार सुमार 100 वयर भुरगीं कॉलेजीचें शिकाप हॉस्टेलान रावन तांकां फारीक करूंक जायनातले वरवीं थंय रावन कॉलेजीचें शिकाप शिकोवन आसात. अशें म्हणटना गरजेवंतांक सांत आंतोन केदाळे कुमो करूंक तयार आसा म्हणलें आमकां दिसून येता. सांत आंतोन आमकां सोमेस्तांक आमच्यो गरजो सुदारसून दी आनी आमकां देवा कडेन गरजाची सर्व बेसांवां मागून धाडून दी म्हणून सांत आंतोनी कडेन हांव तुमच्या खातीर प्रतिक्तार मागता. देव बरें करूं. सांत आंतोन बापा आमकां सोबीत कर. भगवान कुसाचे कृपेन निवारण आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
एक बार अस्कत कांगाल माका सल सर्गा वाटेन माका पाव धर्मिष्ठ भक्ता सर्यांच्या घरा प्रदेशांच्या तो आधारा उपकार वांटून समेस्त मनशा जोडते ग्रास तुझ्या दुबळ्या नितळ तुझ्या काळजांत पेटलो देमोगाचो उजो होडलो आनी जेजू तुका लब्धू तुका मेळू कायलोय देवू मागी घडी विचित्र दी जन्माची जुबाळूक स्वादी मोगान देऊन तुझ्या हाता दिसतीक मोडता दोळ्या मुखा धर्मिष्ठ भक्ता सर्यांच्या घरा प्रदेशांच्या तो आधारा उपकार वांटून समेस्त मनशा जोडते ग्रास तुझ्या दुबळ्या संतोष भरीत काळीज तुझे दादूस काय आमाल झाले जेदवा जेजू वळखून बावळ्या उमोदिता तुझ्या पोल्या जेजू देदवा तुका दिली ऐश्वर्याची पदवी ओढली आमचे पक्षी एक भक्ता राम आमच्या गरजा सदा स्वाम धर्मिष्ठ भक्ता सर्यांच्या घरा प्रदेशांच्या तो आधारा उपकार वांटून समेस्त मनशा जोडते ग्रास तुझ्या दुबळ्या संतंतोनी मुक्ता मोगळा हबळे हांगा तुझो एक बाळ कर तू म्हाका तुझे सारको नितळ निस्कळ तुझो पुस्को धर्मिष्ठ भक्ता सर्यांच्या घरा प्रदेशांच्या तू आधारा उपकार वांटून समेस्त मनशा जोडते ग्रास तुझ्या दुबळ्या
yang sangkring to formaitai an liang pang liang beri yang pauta kita sangya da kondita lana boda uzon darta yang sangkring to formaitai an liang pang liang beri yang pauta kita sangya da kondita lana boda uzon darta Apai crescendo poi scărta Dupul tătuarni van urda Conac paula te sangundi Upcar baudun ruzva diundi Dărian sangrim to formaitai An liang pang liang berian pauta Kitei sangya da kondita lana bodang uzon darta Dărian sangrim to formaitai An liang pang liang berian pauta
deriang sang kring to for